प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 5वा विसवोर, वोड 33 ते 36 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 5 वर्सेस 33 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुम्ही तुमच्या निरोप्याक युवाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायकेचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारणा पासत उलयतां. ज्यो हांव एक जळटी आनी लोकलोकीत पणटी जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इतलो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवायकी, जिवाचे गोवायकी परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्या, हांव करतां तीच कामां बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दिता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू आयच्या शिवर्तमानान जुदेवांकडेन उलयता आनी तो म्हणटा की पळयात म्हणटा, जुवां बातिस्त जेन्ना ह्या संवसारान आयलो तेन्ना जेन्ना जेजू शिवर्तमान दितालो, जुवां बातिस्त अजून जिवेशी मरोन नासलो, तो अजून जिवो आसलो. आनी तो म्हणटा की पळयात, जुवां बातिस्तान म्हजे वयर गोवायकी दिली की हांव येवपाचो आसा म्हणून, हांव मेसाया जावन आसा म्हणून. ताणें तुमकां वाट दाखयली म्हजें उतर आयकोपाक. पूण जेजू तांकां कितें सांगता, म्हाका जिवाची गोवायकी इतली म्हाका वालोराची इतली न्ही जितली म्हज्या सुर्गीच्या बापाची गोवायकी. कित्याक सुर्गीचो बाप जें म्हाका करूंक सांगता तेंच हांव करतां. भाव भयणीनो, जेजू त्या जुदेयांक सांगता की जो आपलो सुर्गीचो बाप ताका सांगून कोत्ता, कितें म्हणपाचें सांगता तेंच तो कोत्ता. म्हणटच ताका जी गोवायकी आसा, जिवांचे वयर जिवांचे व्हड गोवायकी आसा. कित्याक तो आतां जे सुर्गीचो बाप ताका सांगता, करूंक लायता तेंच तो कोत्ता. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी सगळीं आमी म्हणटा की आमी देवाची भुरगीं. आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार. आमी म्हणटा आमी जेजूचे शीस. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव. आमी म्हणटा की आमी सोत मानता जेजूचेर. तर आमी खरेपणी सोत मानता जाल्यार ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानलो, ताणें आपलो आत्मो आमच्या आत्म्यान आनी ताजो आत्मो एक जालो. म्हणजे आतां जो कोण जेजूचेर बावर दवरता तांकां हा जेजूचो आत्मो. आमचो आत्मो पयलो जेजू सारको नासलो, आमी मेलेलीं आसलीं, आमच्या आत्म्यान आमी मेलेलीं आसलीं. पूण ज्या दिसा आमी जेजूक सोमी देव मानलो, आमचो सर्वंडार मानलो, ताच्या रक्ता अमोलीक रक्ता वरवीं आमचो आत्मो जेजू सारको जालो. आनी जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जालो, देवान आमकां जेजूचो बावर दिलो. भाव भयणीनो, आतां जेन्ना जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जालो, जो बावर जेजूक हा तोच बावर आमकां हा. म्हणटच आतां आमी जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार, आमी खरेपणी जेजूक आमी सोमी देव मानता, आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी आतां भावार्थीचें जिवीत जियेता. तर तेन्ना कितें घडटा, जी गोवायकी जेजूक सुर्गीच्या बापान दिली, आतां गोवायकी पवित्र आत्मो आमकां दिता. कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान सगळीं कामां करूंक जाता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थी, आमी पाटलावदार म्हणटा जेजूचे, जी कामां जेजून केल्लीं ह्या संवसारान तींच कामां आमच्यान करूंक जाता जेजूच्या नांवान. आमचे पोतवेन न्हय, पूण जेजूच्या नांवान. जुवांचो 14वा विसवोर वोड 12 जेजू कितें म्हणटा, जो कोण म्हजेर बावर दवरता, जो कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे चलता, जो कोण म्हजें उतर पाळटा, जी कामां हांवें केल्लीं तींच कामां तो करूंक पावतलो आनी म्हजे वयर व्हड कामां करतलो. म्हणजे पयलीं कामां म्हणजे कितें, जी जेजून केल्लीं. भेऱ्यांक कान दिले, कुड्ड्यांक दोळे दिले, थोंट्यांक चलोवपाक दिलो, ताच्या ताणें कितल्यो अजापां केलीं.
म्हणटच जी कामां जेजून केली ती कामां आमच्यान करूंक जाता. आनी वय भाव भयणीनो, जेजू फुडें कितें म्हणटा, जुवांचो 14:20-12 म्हणटा, तुमी म्हजे व्हडलीं कामां करतलीं. कशे भाशेन? कित्याक आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आतां देवाचें उतर परगट करूंक जाता, दुसऱ्यांक जेजूची खबर दिवंक जाता, जेजूचे पाटलावदार करूंक जाता जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता. म्हणटच त्या वरवीं आमच्यान आतां तांकां सगळ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी म्हणटा की आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा की आमी आमी जेजूक घोवायकी दिवंक जाय, ही घोवायकी कशे भाशेन आमी दिवंक जाता? आमची घोवायकी दिवंक जाता आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी. आमी जी अजापां जेजून केल्लीं तेन्ना आमच्यान ती अजापां करूंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, फकत आमी उलयलीं, मागणें केलें, खूब देवस्पण केलें, पूण आमचे विशीं कांयच घडना, कांयच अजापां घडना. आमी जेन्ना मागणें करता, आमी जेन्ना भावार्थान चलता, जे जेजून आमकां सांगलां आमी करूंक जाय तें आमी करूंक पावना. आतां आमच्या उतराक कसलो वालोर आहा? आमी कितले शेरमांव दिले, आमी कितलें भाशण दिलें, कितलें देवाचें उतर सांगलें, आमच्या जिवितांत कितें घडटलें काय? तोकली जोड जाल्या जाल्यार ती पासून तोकली जोड जाल्यार ती कमी जातली काय? केन्नाच जावची ना. कित्याक भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूच्या उतराचेर पावर दवरिना, आमी खरेपणी त्या उतराची सजमणी ना म्हणून. तर आयज भाव भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय? जेजून ज्या जुद्यांक सांगलें की ताजी घोवायकी जी तो दिता, जी जुवां बातिस्तान दिली, ताजे वण ताजो सोर्गीचो बाप ताका ताची घोवायकी दिता. तेच भाशेन आयज जेन्ना आमी जेजूचे पाटलाव, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान अजापां मिलाग्री जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर शिकयता, आमी दुसऱ्यांचेर उतराची सजमणीन ताजे पासून मागणें करता, अजापां आनी मिलाग्री जाता. आनी तेन्ना पवित्र आत्मो आमची घोवायकी दिता की आमी खरेपणी आमी देवाचे जेजूचे पाटलावदार खरेपणी आमचें तारण जालां म्हणून. तर आयज भाव भयणीनो, उतराचेर आमी चोत्राय दवरुया, उतर आमी आमच्या काळजान रिगून दवरुया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नोडसणणी करुया. हें उतर दिसपट्या जिवितान करपाक पाडूंक आयज तान आमी सुरवात करुया. आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवन आमी आयज पवित्र आत्म्याक ही घोवायकी आमचे वयर आमी दिवपाक आयज तान आमी पवित्र आत्म्या बरोबर आमी काम करुया, पवित्र आत्म्याचो आदार घेवया आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देवाक महिमा वाखाणणी आनी महिमा दिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.